नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कांदोळे सोजा वाड्यार फाटले वर्सभर सुसेगाद रावपी मुंबयच्या खापे गुन्यांवकारांक थंयचे पंचायतीन 11 दिसां भितर नांवान करून दिल्लें घर. पंचायतीचें आतां दाखयली पळय. गोंय पुलिसांक कांयच ना कल्पना. उमेदवाराचे वळेरे उपरांत काँग्रेसीचे मध्यान रातीचे अधिवेशनाचेरय घुमजाव. अधिवेशन आपोवपाचो वा राहुल गांधी हाडपाचो कसलोच जावंक ना निर्णय. सुभाष शिरोडकारान केलें स्पश्ट. पदयात्रेची घोशणा. गोंयची सुरक्षा वेवस्था तपासून पळोवपा खातीर तटरक्षक दळ, नौदळ आनी गोंय पुलिसांनी सुरू केली सागर कवच मोहीम. लोकांक ट्रॅफिक जामाचे त्रास. शुक्रार मेरेन चलतली मोहीम. वाडटे म्हारगाये आड 8 तारखेर गोंयच्यो सगळ्यो कामगार संघटना एकठांय जावन करतले सत्याग्रह, धरणे आनी जेल भरो. क्रिस्टोफर फॉन्सेकान दिली म्हायती. आनी खेळा मळार रणजी ट्रॉफी सिजनाची सुरवात. महाराष्ट्रान पयल्या दिसा काडले 286 रन. गोंयच्या रॉबिन डिसोजान काडल्यो 2 विकेटी. आता खबर विस्तारान. कांदोळे सोजा वाड्यार फाटले वर्सभर एका घरांत बिनधास्त रावपी मुंबयच्या खापे गुन्यांवकारांक थंयच्या पंचायतीन 11 दिसां भितर घर नांवार करून दिल्लें. ही गजाल उक्ताडार आयल्या. प्रुडंटान सोजा वाड्यार वचून वासपूस करपाचो यत्न केलो तेन्ना पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यां कडच्यान दाखय लिपय करपाचो यत्न जालो. कर्नाटकांत सुमार 150 गुन्यांवांनी आशिल्ल्या मुंबयच्या खापे गुन्यांवकारांक बंगळुरूच्या पुलिसांनी बुधवाराक कांदोळे येवन अटक केल्ली. गोंय पुलिसांक मात ताची कांयच कल्पना नाशिल्ली. हो पळयात पंचायतीचो हाऊस टॅक्साचो रेजिस्टर. बंगळुरूच्या पुलिसांनी धरिल्ल्या 6 गुन्यांवकारांतलो एक मोहम्मद अली माशा अल्ला जाफरीन हाऊस टॅक्स ताच्या नांवार करपा खातीर पंचायती कडेन अर्ज केल्लो. मोहम्मदान 20 जानेर 2011 ह्या दिसा हो अर्ज केल्लो. 11 दिसां भितर म्हणल्यार जानेराच्या 31 तारखेर अति कार्यक्षम कांदोळे पंचायतीन बसकेंत ताचो अर्ज पास केलो. ताका घर नंबरय दिवन उडयलो. फकत 11 दिसां भितर. पूण हांगा पळयात, घराचे सेल डीड मात फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर जाला. म्हणजे घर नांवार जाले उपरांत 11 दिसांनी. घर नांवार करपाची पुराय प्रक्रिया पंचायतीन फक्त 11 दिसां भितर केली. रेजिस्टर पळया म्हूण प्रुडंट गेले तेन्ना पंचायतीच्या प्युनान केल्ली नाटकां पळयात. मोहम्मदाच्या अर्जा फुडलो मजकूर ताणें मोबायल दवरून लिपयलो. थंय कितें बरयलां तें तुमी पळयलाच. हो प्यून तें लिपोवंक सोदता. कित्याक? ते भायर ह्या पानार 2 कडेन कागदां दसोवन आनी कितें तरी लिपयलां. तें कितें तें मात कळपाक मार्ग ना. हो कारभार पळयत जाल्यार पंचायत कितें तरी दाखय लिपय करता असो दुबाव येवपाक पुरो. आतां सरपंच पळयात कितें म्हणटा तो. तो म्हणटा घर नांवार करतना तांकां कसलोच दुबाव आयलो ना. घरांत खंय फक्त बायलां आनी भुरगीं दिसतालीं. दादले केन्नाच दिसले ना. एक्चुअली म्हाका कांयच खबर नासली. हांव सद्दां येवपी हे सायडीक. पूण हांव पळयता सद्दां भुरगीं आनी बायलोच दिसती पडटा आनी कोण दिसती पडनासले. तर काल आमकां कळलें हांगासर क्रिमिनल रावताले म्हणून. घर दुसऱ्याच्या नांवार करपा विशीं प्रुडंटान म्हायती म्हूण एका आदवोगादाक विचारले. तो म्हणटा असलो अर्ज येता तेन्ना सेल डीड पयलीं जाल्ली आसूंक जाय. नाजाल्यार घर विकपी मनशान तरी एफिडेवीट करून एनओसी दिवपाक जाय. नाजाल्यार तो वेव्हार बेकायदेशीर थारूं येता. कांदोळेच्या प्रकरणात ही प्रक्रिया केल्या काय कितें हें कळूंक ना. गोंयची सुरक्षा वेवस्था तपासून पळोवपा खातीर गोंय पुलीस, तटरक्षक दळ, नौदळ
आणि हेर कितल्योश्योच संस्था एकठांय येवन सागर कवच सुरक्षा मोहीम करतात। बिरेस्तारा गोंयांत सागर कवच सुरू जालें, मात ताचेच आदले राती कानोळे मुंबईच्या 6 खाप्या गुन्यांवकारांक धरले। फाटले वर्सभर ते जाग माग नासतना सुसेगाद रावताले। ही पहिली खेप न्ही, अशे कितलेशेच खाप्या गुन्यांवकारांक भायल्या पुलिसांनी गोंयांत येवन हाचे पयलीं धरून व्हेल्यात। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे। विधानसभेचे मध्यराती खासा अधिवेशन आपोवपाचो वा राहुल गांधीक आपोवपाचो कसलोच निर्णय जावंक ना। काँग्रेसीचे उमेदवारय थारूंक ना, अशें सुभाष शिरोडकारान बिरेस्तारा मिडिया सामकार उलयतना स्पश्ट केलें। 14 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबर मजगतीं काँग्रेस गोंयभर पदयात्रा काडपाची आसा। प्रदेश काँग्रेस समितीची बसका बिरेस्तारा जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नायक, चर्चिल आलेमांव, वालांका आलेमांव, दयानंद सोपटे आनी हेर प्रदेश काँग्रेस समितीचे वांगडी आसले। गोंय मुक्ती वर्साच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान 19 डिसेंबराक मध्यान राती अधिवेशन घेवन त्या वेळार राहुल गांधींक आपोवपाचें थारला अशी घोशणा कांय दीस फाटीं काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रारान केल्ली। मात तांचे तिकीट वळेरेचे घोशणे भशेनच आयज काँग्रेसीन हे विशयाचेरय आपली भुमिका बदलली। ती फकत एक सुचोवणी आसली, तशें कांयच थारूंक ना अशें म्हणून तांणी बसके उपरांत सासपोवन व्हेलें। That was just a casual suggestion because that midnight session and assembly session is to be decided by Honorable Chief Minister and the Speaker and Honorable MLAs. It was just casual suggestion so that CM किंवा सगळे जे आसात त्या संबंधित तांणी डिसिजन घेवपाचें। ना घेता म्हणून इट वॉज जस्ट सजेशन। जावूंक शकता म्हणजे घेताच जाय न्ही, जावूंक शकता ताजो घे आनी घेवपाक जाय अशें जाय न्ही। गोंय मुक्ती वर्साच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान काँग्रेसीन गोंयभर रॅली तशेंच पदयात्रा काडपाचें थारायला। 14 नोव्हेंबराक ही रॅली पोळे काणकोणच्यान सुरू जातली आनी 9 डिसेंबराक ती सोंपतली। 30 मतदारसंघांतल्यान ही रॅली वतली। 20 जागे जाले अशें म्हणून आशिल्ले, अजून जावना। काही पेपराचेर सुद्दां फोटो वगैरे दिल्यात पळय न्ही, ते कांयच जावना अजून। तांणी अशें म्हटिल्लें की काही कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमी अनाउन्समेंट मागचो अशें म्हणून। म्हाका दिसता मुखाल्ले 1 म्हयन्या भितर 1.5 म्हयने ठरतलें। युती विशीं डिसेंबरा मेरेन थारतले अशेंय प्रदेशाध्यक्षान सांगलें। युती संबंधी अजून हे निर्णय जावना ना, जस्ट ताजेर सादाबादा चर्चा जाल्ली। काही लोकांचें मत युती आसूये, काही लोकांचें मत ना अशें दिसलें। पूण त्या संबंधी युती संबंधी मुखाल्ले सादारण म्हाका दिसता नोव्हेंबर डिसेंबराक म्हायती मेळूंक शकतली। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। गोंयची सुरक्षा वेवस्था तपासून पळोवपा खातीर तटरक्षक दळ, नौदळ आनी गोंय पुलिसांनी मेळून सागर कवच सुरक्षा मोहीम सुरू केल्या। सकाळीं 8 सावन कांय वाठारांनी केल्ली नाकाबंदी दनपारां 11 म्हणल्यार चालू आशिल्ली। वता थंय गाडयो आडकल्ल्यान लोकांक ट्रॅफिक जामाचो बरो त्रास जालो। शुक्रारा मेरेन ही मोहीम चलतली। मात इतलें आसूनय भायले खापे गुन्यांवकार गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत म्हयन्याचे म्हयने जाग माग नासतना सुसेगाद रावतात। भारतीय नौदल, कोस्टल पुलीस आनी हेर केंद्रीय आनी राज्यांतल्यो सुरक्षा संस्था एकठांय येवन सागर सुरक्षा कवच मोहीम करतात। सकाळ सावन नाकाबंदी करून महामार्गावयल्यान यो वच करतली प्रत्येक गाडी गोंय पुलीस सामके बारकायेन तपासतले। सकाळीं 8 ते 11 मेरेन पणजे शारांत प्रचंड ट्राफिक जाम आशिल्लो। ऑफिसांत वचपी सगळे लोक सकाळीं सुमार वरभर ट्राफिकांत घुस्पिल्ल्यान ऑफिसांनी उसरां पावले। सागर कवचाच्या फाटभुंयेर राज्यांतली सगळी संवेदनशील आस्थापनां सेक्युरिटी अलर्टाचेर आसात। बोटी, विमानां, हेलिकॉप्टरां घेवन सुरक्षा एजन्सी गस्त घालतात। राज्याची सुरक्षा यंत्रणा तपासप आनी ताका सतर्क दवरप हो सागर कवचा फाटलो हेत अशें गोंय पुलिसेचो जनसंपर्क अधिकारी जॉन आगियार म्हणटा। सागर कवच is a routine exercise which is conducted in all the states of the country. So in Goa also it is conducted. Goa police together with Coast Guards, Navy and all other security forces which are there. So they are conducting this exercise, Nakabandi and all. No, motive is to keep alert in view of the some inputs which are being there in the country. So it is to be keep the forces alert. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।